सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय रूप घेतला उंड्या वयणार येवन तूं आमची खान जाता उंड्या वयणार येवन तूं आमची खान जाता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पुण्याच्या नमो नमो सर्वोद्धारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा जिणेची सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणेची सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तावन भुसवून आशेन हांगा रावल्या तुझे तावन भुसवून आशेन हांगा रावल्या जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये तुझी कृपेची धन्य भंडार घेवन तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पुण्याच्या नमो नमो सर्वोद्धारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा हालेलुया 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 या पवित्र सक्रमेंतांत परत तू खरोच हजर आसाय तुझे मुखार आमी तुजी भुरगीं सरपडल्या तुझे मुखार आमी तुजी भुरगीं आज हांव सोम्या तुजे लागीं उरलो तुजे संगी थोडो वेळ करचो ज्या सोम्या आमी हांगासर आयल्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता तूं आमचो देव सर्गीत हांव ह्या संवसाराक देवन आयिल्लो खरो देव तूं इम्मानुएल या पवित्र सक्रमेंतांत तूं हजर आसाय आमचे संगी तूं आसाय आमचो देव आमचे संगता तूं हे उगडापे गेलाय
या घडी आम्ही तुका अर्घ दिता दिन वाचता सोमिया या घडी आम्ही तुका आराधन करता नामान करता सोमिया जेजू या आराधनेच्या सुरवेर हांगासर आजाराच्या या सकट भाव भयणीक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता विविध माध्यम मारिपात या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावनांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोमिया विशेष तरान आज परत आमचे लागी मागोवंक सांगल्या त्या भावनांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोमिया सोमिया तुझ्या लागी सबात पादावन आमच्या बाबा फ्रांसिस साल्डाना कधी मागोवन आसा बरी भलायकी तुवें ताका दिल्या या कधीत आज तुका आमी दिन वाचताना अर्घ दिताना परत तुका ताका तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता विशेष भलायकी ताका दिवन परत ताच्या कुटुंबाक फाटी वचूंक तुझ्या जल्माच्या संतोष कुटुंबाक संभ्रमक ताका फावो कर ताचे सांगत आमच्या लागी मागोवन सांगल्या हर एकल्या खातीर प्रत्येक जाण आमची बहीण रोजी तिका बरी भलायकी दिवच्या खातीर तिच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर तुझे कडेन मागता सोमिया त्या भुरग्याक ब्रेन एम्ब्रेज जावन वळवळता त्या भुरग्याक परत तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता ताका ही भलायकी मेळचे खातीर मागता सोमिया तशेंच आमच्या लागी मागोवन सांगल्या हर एका भावनाक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता जेजू या आराधना वेळार तू आमी आराधन करताना नामान करताना तुझी स्तुती गायताना तुझी पदवी महिमा दाखय सोमिया या सकट भाव भयणी आपोर सोमिया गुण कर सोमिया तुझी गुण करची सकत दैविक सकत तांच्या कुडींत वाडोवन दी सोमिया तुजो दैविक अनुभव स्पर्श तांकां मेळोवंक फावो कर सोमिया सोमिया तुका जावं आराधन सोमिया तुका जावं महिमा सोमिया तुका जावं होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो नातालांच्या फेस्ताक जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक थोड्योच घडयो म्हणल्या बरे उरल्यात लक्षिल्ल्यान आमी तयारी करनासा मोगाल भवन आनी भयणीनो सर्गीचो देव आमकां मेळोवंक या संवसाराक आयिल्लें तें घडीत आमी नियाळ करूंक आमी फुडें वेता देव पळोवन लिपोवन उंड्याचे रूप घेवन मनशा रूप घेवन या संवसाराक आयिल्ल्या त्या रायांच्या रायाक धनियाच्या धनियाक आमी मान करूंक आयतें जाल्या सोमिया तूंचो आमचो रायचो राय धनियाचो धनी तूं या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आमचे सांगाता तूं आसाय तूं आमचो देव इम्मानुएल तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता सोमिया जेजू या घडी आमी हांगासर आसा आमचे जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आमी आयल्या तुजे थावन आमच्या कश्टांत पिडे शिडेंत दुखांत एकसुरपणांत बुजवून आशेवन आमी हांगासर आयल्या सोमिया ये तुजो जल्म आमकां हर एकल्यागे संतोष समाधान बरेपण आनी प्रत्येक जावन आशिर्वादाचो शिवरो आन्यवन दी सोमिया आनी त्या मरीपात हर एकल्यागे जी घेवन तुज्या लागीं मागता तुज्या पांयांतळा येता तुज्या पांयांतळा सरपडतात तुजो मोग करता तांकां हर एकल्यागे तुज्या जल्माचे फेस्त बेसांवांचे फेस्त जावन बदलून दी सोमिया तांकां हर एकल्यागे तूं आपोर सोमिया सोमिया आमचे सुख दूख तुज्या लागीं सांगता आमचे दिसपते जिणयेचे कश्ट तुज्या लागीं आमी उसारता त्या देखून तूं मनीस जालोय आमचे सांगात रावोंक आमच्या सुखा दुखान वांटेली जावच्या खातीर आमची दुखां पुसच्या खातीर तूं मनीस जालोय आनी आमकां हर एकल्यागे तुज्या मोगाचो भुरगें जावन तुवें घेतलाय सोमिया आनी ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं आमकां सांगात दिवन आसाय ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आमी आराधन करता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत देव मनीस जाल्लो खरो देव आजार आसा तर ह्या देवाक आमी नमन करया आराधन करया आनी गावया गीत आराधना नमना Ubirabia Pansanko Muattu, page number 30.
घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना कुर्पेसो सागोर मोगाचनो ती कुर्पा आमकां दाखोवच्याक मनीस जालो सर्गांत हांव देवनो ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाचो देव रायाचो राय आमचो मेस्त्री ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा तर ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया मोगाचनो करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ ಯೇ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ महिमेचो सागर तो उजवाड आमच्या जिविताचो आणि तो उजवाड सगळ्यांनीतल्यानी पासारोंक काळोख पयस करच्या खातीर उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा तो आमचो देव तो आमचो सुमी ह्या देवाक ह्या सोमयाक ह्या उजवाडाच्या उजवाडाक आमी नमान करया महिमा दिवया स्तुती करया आनी गावया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बश्यामी मोगाल भवन आणि बहिणीनो देव मनीस जालो देवान मनशा रूप घेतले मनशापणान आमचो देव बरलो हे गडीत आमी नियाळ करता हो मिस्तेर आमी नियाळ करता ह्या संगतीचेर नियाळ करता आसतना म्हाका एका ह्या जागान सांगलें एक गडीत म्हज्या मोती कुडासाक आयलें वो ह्या जाग अर्जेंटिनांत लगभग 15 वर्सां वावर केल्लो
आणि तो वावर करनासतना तो म्हणता एक बीस साहेब आसलो, आतां तो देवाधीन जाला. आणि वो बीस साहेब हर एक पावटी गोवळीक बेटेक पिरगजी गेल्ल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार भायल्या गांवांनी आमच्या बरी रांदपी नांत, केवल एक पाद्र्याप ताणें कुदनांत इल्लेशें कितें करचें, नितळ करचें घर, झाडचें पुसचें उंबोळचें ताणें तें करचें एका याजकान परगांवांत प्रत्येक जावन. आनी वो गोवळी बाप वो बीस साहेब त्या गोवळीक बेटेक गेल्ल्या वेळार एका पिरगजेंत तो म्हणटा तो आसले 3 दीस आसलो खंय. आनी गेल्ल्या कुडले त्या दिसा हांव बीस साहेबान ह्या याजकाक म्हळें खंय, तूं सदांय हांगा झाडटाय, पुसताय, आयदनां नितळ करताय, पुरो करताय. मुखले 3 दीस म्हजें काम, मुखले 3 दीस म्हजें, तुवें कांय करचें नाका. हांव कितें करूंक आसा हांव करतां, हें घर झाडटा हांव, नितळ करतां, आयदनां हांव दवरतां, तुका 3 दीस रेस्ट. आनी याजक म्हाका म्हणटा एक भाग्यवंत बीस साहेब तो, आतां तो देवाधीन जाला. अर्जेंटिनांत ह्या व्यक्तीक ह्या बीस साहेबाक सांत करी जाय म्हणून ते जायतो वावर करनासात. आनी वो याजकी ह्या सांतीपणा खातीर मागोवन आसा. कित्याक तितलो वो बीस साहेब तो म्हणटा डावन टू द अर्थ, तितलो खालतो बोळो तो जावन सकड काम करचें, दुसऱ्यांनी आपणाची सेवा करचें, काम करचें म्हणी आपूण जावन. मुखार भवन आनी भयणीनो, आमच्या जेजूचेर आमी नदर घाल्यार तो देव मनीस जालो. कित्याक आमच्या मोगान तो इतलो बोरुल्लो आनी तसो मोग आमचे थंय उगडापें करच्या वयर तावन तो मोग दाखोवंक जायना, पयस तावन तो मोग दाखोवंक जायना. आनी तो मोग दाखोवच्या खातीर मनीस जालो मोगाचे न्हू. आमच्या मदें मनशां सांगता तो जियेलो आनी सगळ्यांच्या गरजांक तो पावलो. एंतो मिस्तेर आमी नियाळसो जुआंव सोवांजेला दे 3 वाक्य 16 देवान संवसार असो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिल्लो. आमची झरती करूंक न्ही, नीत करूंक न्ही, आमची बाचावी करूंक, आमकां सुडका दिवंक मोगाच्यान देव मनीस जाल्लो. त्या खातीर आमची सेवा करचे काय. आनी त्या देखून जेजू कितें म्हणालो, हांव आयलां सेवा करूंक, सेवा दिवंक न्ही वा सेवा घेवंक न्ही, हांव सेवा दिवंक आयलां, घेवंक आयिल्लो न्ही. आनी ताणें सेवा करीत तो गेलो, बरें करीत तो मुखार गेलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक सेवकांचो सेवाक तो जालो. आपणाच्या शिसांच्या पांयांक तो पडलो, तांचे पांय ताणें धुलो आनी आमचो देव खालतो जालो. मोगाचे न्हू, आमचो देव संपूर्ण मनशापणान भरलो. सांपावलान पिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 हांव वाचतना परत सांपावलो कितले सोबीत तरान हो मिस्तेर आमकां विवरण दिता. सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लबदोन रावलो ना, खालतो जालो, विधेय जालो, खावणे तावन कुर्सा पर्यान म्हणटा. खालतो जाल्लो देव आमचे सांगत आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचे खातीर पातक्यां खातीर. तारकून तुजें जेजून म्हणलें हांव आयलां पातक्यां खातीर, भाग्यवंतां खातीर न्ही. आमा पातक्यांच्या सोदनेर तो ह्या संवसाराक देवलो, मनीस जालो, आमकां नवें जिवीत दिवच्याक, बाचावी दिवच्याक. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तारकून सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 11 म्हणटा सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार, तो पातक्यांक बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. तेलगून किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड पांगयता. सुबीत उतरां किर्तनकाराची. सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांगयता. काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड दिवच्या खातीर देव मनीस जालो. आनी आमकांय आजुनी मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस करूंक, आमच्या जिविताक उजवाड दिवंक. ताका हर एक नातालांचे फेस्त आमकां असलो बरवसो भरता. मोगाचे न्हू, आमच्या जिविताचो काळोख पयस करता, आमचें जिवीत उजवाडान भरता तो जेजू. आनी त्या देखून ह्या नातालांच्या फेस्ताक आमी एकालेकान म्हणयेत उजवाडाचें फेस्त. सगळ्यांनीतल्यांनी दिवे, सगळ्यांनीतल्यांनी नेखेत्रां, सगळ्यांनीतल्यांनी उजवाड आनी उजवाडत आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचे न्हू सोबाई. त्या देखून आज त्याच सोमयाच्या जल्माक आमी लागशिल्ल्यान तयारी करता. मनीस जाल्लो देव
खालतो जाल्लो आमचो देव. आज आमी त्या देवा बरी खालते जावंक आसा मोगाचो न्हू. तो आमचो इतलो मोग करतना त्या देवाचो आमी मोग करूंक आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एक घडी दोळे धांपिया. ह्या देवाचो मोग एक घडी सागया, अनुभव करया मोगाचें न्हू. आमच्या काळजांत हांव म्हणया, हांव तुजो मोग करता जेजू. हांव तुजो मोग करता म्हज्या देवा. हांव तुजो मोग करता. तुवें म्हजो इतलो मोग केलोय. म्हज्या मोगान भरून ह्या संवसाराक तूं आयलोय. मनीस जालोय. मनशापणान तूं भरलोय. तूं बरें करीत गेलोय. आतां हांवूय तुजो मोग करता. तुजे बरी जावंक हांव आशेता. त्या देखून तूं जेजून म्हणलें मोगाचें न्हू, म्हजें लक्षांत शिका. हांव जावन आसा कालत्या आनी बळ्या काळजाचो. देव मनीस जालो आमचो देव खालतो आनी बळो. ह्या नातालां फेस्ता संदर्भार देवाचो मोग करचें म्हळ्यार, जेजूचो मोग करचें म्हळ्यार जेजू सारकें आमी जावचें मोगाचें न्हू. मनशापणान भरलेलें आमचें जिवी जाय जाय मोगाचें न्हू. मनशापणान भरलेलें, खालते आनी बळेपणान भरलेलें आमचें जिवीत जाय जाय मोगाच्या भावा भयणी. खालतो आनी बळो हांवें तुवें जाय जाय. हो संवसार चर्त दीस मोटवें पळयन मनशापण ना जाल्यार म्हज्या कडेन म्हजें जिवीत व्यर्थ. म्हजो देव मनीस जाला आनी म्हाका मनशाक मनशापणान बरोवंक जायना जाल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ मोगाचें न्हू. त्या देखून आज त्या जेजूचो मोग करता म्हणून आमी सांगतना, स्वामी हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता स्वामी म्हणून आमी त्या जेजूक सांगतना त्या जेजू कडेन आमी मागया. मनशापणाचें लक्षण म्हजें थंय रुता कर. खालतो बळो म्हाका कर, तुज्या काळजा सारको खालतो बळो म्हाका कर म्हण त्या मनीस जाल्ल्या देवा लागीं आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमी गावया गीत तुजो मोग करता सोमिया, पान नंबर 16. सोमो करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दुनिया. तू सोमो करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दुनिया. तू सोमो करता तुका अर्गा दिता, मुसो सोमी मोठ मानून घेता. तू सोमो करता तुका अर्गा दिता, मुसो सोमी मोठ मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. अर्गा तुका महिमा तुका, स्तुती तुका मुझा देवा. अर्गा तुका महिमा तुका, स्तुती तुका मुझा देवा. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दडिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर वंदिता दडिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, मोसो सोमी म्हूण म्हणून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता,
मोसो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 चाहते हो बढ़िया हालेलुया 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 मनुष्याच्या मोगान बरोवन मनुष्या रूप घेवन ह्या संवसाराक तूं आयलोय आमचो हर एकल्या सुद्दां मोग करताय सोम्या आमचे सांगतात तूं आसाय ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता तुजो उपकार आठयता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी अर्घ वगलाप दिता सोम्या तो खालतो जाल्लो देव मनशापणान भरिल्लो देव सोम्या आमकांय तुजे सारके मनशापणान भर आमची खालसां तुजे सारकी खालती बळी कर सोम्या आनी त्या मारी पात तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां कृपा दी सोम्या आमकां कृपा दी सोम्या मोगळा जेजू मनशापणान बरोवन हर एकल्याकी बरें करीत तूं गेलोय सोम्या तर आज आमी तुजे लागीं विशेष तरान मागता हांगासर जमल्या हर एका भावना खातीर विविध माध्यमां मारी पाती आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावनांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या हर एकल्याकी आपोळ सोम्या प्रत्येक जावन ताच्या कश्टा दुखांतले ताका निवास सोम्या ताच्या दोळ्यांतले दुखां तूं पुसून काड सोम्या प्रत्येक जावन पिडेस्त भावनांक आपोळ सोम्या तुजी गुण सगळे सकत तांच्या खालसा मनांनी वाळोवन दी सोम्या आनी त्या मारी पात तूं खरो मनीस जाल्लो देव आमचे संगत आसाय हर एका घडी आमच्या बदलेक रावताय म्हणलें ते हर एकल्यागे भोगोंक दी सोम्या आनी त्या मारी पात तुजी महिमा तुजी पदवी ह्या भाव भयणीच्या जिवितान परजोडून दी सोम्या ताका बरेपण लाभो दी सोम्या सोम्या तुजे काकुलतीची नदर घाल सोम्या हर एकल्याचे नदर घाल सोम्या आपोळ सोम्या आमकां हर एकल्याक आपोळ सोम्या तुज्या सक्तेन बस सोम्या गुण कर सोम्या तुजी महिमा पदवी दाखय सोम्या जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस एडोर यू लॉर्ड जीसस थँक यू सोम्या अर्घ वगळप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवन आणि बहिणीनो देव मनीस जाल्लो देव आमच्या संगत आसा ह्या संवसाराक मनीस जावन येताना बरी खबर तो हाडून आयलो आणि आज तीच बरी खबर पवित्र पुस्तकाच्या उतरा रोपार आमकां हर एकल्यागे मेळटा मोगाचेनो आणि प्रत्येक जावन ह्या जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी लक्षिल्ल्यान तयारी करता आसतना आज आमकां हर एकल्यागे कितें संदेश ह्या देवाच्या उतरा मारिपात ताच्या बऱ्या खोबरे मारिपात हो सोमी जेजू क्रिस्त दिवंक आशेता त्यात आमी आयकूंक वेता तर मुखार देवाचे उतार आमी आयकुया देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया सुमीस्त आमी उबे रावया देवाच्या उतराच्या सत्तेक आमची काळजां मन आमी उबारया मोगाचेनो देवाच्या उतराची सकत अगणित मोगाचेनो देवाच्या उतराची पदवी महिमा अगणित ती बोगुल्यांक मात्र तसे वर्णन करूंक साध्य मोगाचेनो थोडे दीस आदी आमच्या एका गजेंत देवाचे उतार प्रत्येक जावन माते वाचो वांचेल ही गजेंत वाचून सांगलो आनी तो पाद्रे आप म्हाका म्हणटा तो वाचता आसतना थोडी जाणां आसलीं जाल्यार त्या ही गजेंत देवाच्या उतराची सकत तांणी अनुभव केल्लो तांकां भोगले म्हण तर आतांय हे देवाचे उतार आमी आयकताना हे देवाचे उतार आमी नियाळ करताना ह्या देवाच्या उतराचो स्पर्श आमी जोडया मोगाचेनो देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमची काळजां मनां भरया मोगाचेनो आनी त्या देखून हे प्रभावीत सक्तेन बरयल्लें देवाचे उतार आयकूंक नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया पवित्र आत्म्याची मजत कृपा आमी मागून घेवया पान संकोश 100
ई पवित्रत्म्या ई तू काळ सन्मोचा मोक म्हाका शिक ई पवित्रत्म्या ई पवित्रत्म्या ई तू काळ सन्मोचा मोक म्हाका शिक मोचे दैविक सख ओत मोचे मोग पवी ओत मोचे दैविक सख ओत मोचे मोग पवी ई पवित्रत्म्या ई तू काळ सन्मोचा शांती वाटून दाखय शांती वाटून दाखय ये पवित्रत्म्या ई तू काळ सन्मोचा शांती वाटून दाखय शांती तुझी ओ तुझी भक्ती तुझी ओ तुझे शांती तुझी ओ तुझी भक्ती तुझी ये पवित्रत्म्या ये तो कळसा ये तो सन्मोचा मुक्ती वाटून दाखय मुक्ती वाटून दाखय ये पवित्रत्म्या ये तो काळ सन्मोचा मुक्ती वाटून दाखय दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गारासा दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गारासा हालेलुया 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 जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 17वो अध्याय 18व्या वाक्यतावन 23वें वाक्य जशें तुवें म्हाका संवसारान धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारान धाडल्यात आनी ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे बसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां हांचे बसत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटले बसती हांव मागतां बापा ते सोमेस्त एक जावं तूं मुजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी ती आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सत मनशां बसत ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें ते एक जावच्याक
तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पटयलें म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीं जातलें. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी सकाळां क्रिसमसाच्या ह्या पावंड्यार आसतना क्रिसमस आमकां सगळ्यांकी खुशी, कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी आतां पाद्र्यापान सांगलें तो जावन आसलो मोग देवान आपल्या एकल्याच पुताक हांगासर ह्या संवसाराक धाडलो. पाद्र्यापान आराधन केल्ल्या त्या संगती विशीं आज एक मठ हांव आनी तूं मुखार वचून आसा. स्वामी जेजू म्हणटा जशें म्हाका संवसारान धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारान धाडल्यात. कसलो संबंद क्रिसमसाक आनी आज आमी वसल्या वचपाक. एक फेस्त खंयचें आचरण करता आसतना दोन संगती आसात. एक आचरण करचें, एक ताचे बरेंच जावंक हांवें तुवें प्रयत्न करचें. खंयचेंय तें संगत जावं दी, एक आचरण आमी करता आनी एक आचरण जावंक पुरो बायलें तशें करता, अशें करता, गम्मत करता, डान्स करता, पुरा करता. आनी एक ताच्या अर्थ कितें आसा ताचे बरें आमी जावंक पळयता. आचरण सगळो संवसारी करता. थोड्या कडेन 2-3 म्हयन्या पयलींत सुरू जालां जाल्यार आनी थोड्या कडेन आतां भारी जोर दरबारान आचरण चलोवन आसा. पूण ताचें बरेंच जावचें, ताजें मिसांव कितें तें आमी जाणा जावन तें जावचें, तातूंत मस्त व्यत्यास आसा मोगाचे न्हू. एक भावार्थी लोक जावन हांव आनी तूं आचरण करता मात्र न्ही, बगार क्रिस्ता बरें ताच्या जल्मा दिवसाक ताचे बरेंच एक जावचें थंय हांव जावन तूं चिंता पटयता. पयल्यान पयलें हांवें तुवें उडास दवरूं जाय आमच्या आचरणांत एक क्रिसमस ट्री म्हणून आमी करता. क्रिसमस ट्री करता हाचो अर्थ कितें म्हणलें पयलें सवाल. एक रूख आसाचें जाल्यार पयलें एक बी आसाचें तें मूळ, तें ताचें बी म्हळ्यार मूळ. त्या थंय जावन तें उब जाता जीव. आनी तो जीव तो उब जाता आसतना सकयल आमी म्हणटा इंग्लिशान ट्रंक म्हणटा, या कन्नडांत आमी बुडा म्हणटा, या आमच्या कोंकणींत आमी मूळ म्हणटा. एकच मूळ आसता, मूळ एकच. पूण ते वयर गेल्ले बरी ताका फांटे सुरू जातात, फांट्यांक फांटे सुरू जातात, फांट्या भितर परत फांटे सुरू जातात आनी अशें व्हडलो वृक्ष दिसता. पूण सगळे फांटे सगळे एका कनेक्ट जावन आसा जाल्यार त्या मुळाक आनी त्या पाळाक कनेक्शन जावन आसा सगळो रूख. जशें देव एक थाय वेर आमी म्हणटा थंय जावन सुरू जाता आनी थंयसर एक मूळ मेळटा, ट्रंक म्हणटा आमी, तें आसा जेजू क्रिस्त. ताजे उपरांत फांटे सगळो संवसारांत लोक बरोवन उमतात मोगाचे न्हू. आख्या संवसारार विविध लोक कसो आसा की तशेंच एका क्रिसमस ट्रींत जाय तितले तातूंत पाले आसात, तातूंत बोडयो आसात, तातूंत फांटे आसात आनी कितें पुरो सर तातूंत आसा. आतां हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ते सगळे संवसार कितें हांव म्हणटा ते फांटे शिंटे कितें आसात ते सगळे एका मुळाक या खांडाक संबंध जावन आसात. आनी त्या खांडाचें बळ या आतां आमी कितें म्हणटा मुळाचें बळ ताज्या पाळाचेर ताजेर हुंदून मेन ताय बेरो म्हणटा आमी. आतां ह्या सगळ्या संवसाराक मूळ जावन आसा देवातून उपजोसो तो जीव. आज मुस्तो जाती गती आसतल्यो, मुस्तो धर्म आसतले, मुस्तो तराचे चिंताप आसतले, मुस्तो तराच्यो भासो आसतल्यो, मुस्तो तराचे संस्कृती आसूंक पुरो. पूण
एक जावन आसचें गरजेचें, एक जावन आसचें गरजेचें. म्हाका मस्त खुशी जावचें पळयत पुस्तकांत आयचें तें आसचें तें आयचें तें आसचें वाक्य. हांगासर स्वामी जेजू आपल्या सिसां बसत, हादनिळ्यात तेजें हेडिंग म्हणटा सिसां बसत हांव मागणें करता. ताजे 12 जाण सीस आसले तांकां मागणें करता. मात्र न्ही अशें कितलें बरें सांगता पळया. थंयसर तो म्हणटा हांचे बसत मात्र हांव मागिना, बगार हांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटले बसत हांव मागता. म्हळ्यार 12 सिसां बसत मात्र न्ही, ह्या 12 सिसांचे कोण उतार आयकून आसात, हांव आनी तूं ह्या 12 सिसांच्या फाटल्यान तांचे उतार आयकून हांव आनी तूं आसाव. हांचे बसती म्हजे बसत तुजे बसती जेजू मागता. कितें मागता? भारी खुशेचें एक मुळाचें गरजेचें चिंताप. बापा ते सोमेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसलें बरें, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. वंडरफूल. आमी म्हणटा जेजू बापा सोबत बापान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. बाप आनी पुत्र एकच म्हणून आमच्या भावार्थाचें सत. बाप आनी पुत्र एकच, बाप पुत्र पळयतात मग एकच म्हणल्यार भावार्थाचें सत. खुशयेचे विचार कितें म्हळ्यार पोरण्यासल्ल्यांत देव म्हळ्यार दुसरो, आमी मनीस म्हळ्यार दुसरे. आनी प्रवादी सांगतना सांगून आसलें थस सेज द लॉर्ड. सर्वेस्पर अशें सांगता. जावंक पुरो एरेमिया प्रवादी उलयतना, जावंक पुरो इसाया प्रवादी उलयता आसतना, जावंक पुरो एलिया प्रवादी सांगतना, एलिशा सांगतना, सगळे प्रवादी कशें म्हणटाले म्हळ्यार सर्वेस्पर देव अशें सांगता. म्हळ्यार सर्वेस्पर देव दुसरो, आमी दुसरे, आनी आमकां तो अशें सांगता. जेजून उलयत आसता म्हणालें हांव तुमकां सांगता. जेजू सांगता आसतना सर्वेस्पर अशें सांगता म्हणून. जेजू सांगता हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार तोच देव जावन तो सांगता. उरल्या प्रवादी बरें न्ही, प्रवाद्यांनी पुरो सांगलें सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हूण लोकांक तो उल्लेख करनासलो. पूण स्वामी जेजू म्हणटाना हांव देव आनी हांव एक, आनी हांव सांगता म्हणटा, हांव सांगता म्हणटा. संतोशाचे विचार काले म्हळ्यार नव्या सल्ल्यांत ह्या वाक्यांत एक मस्त कुशेचे विचार काले म्हळ्यार देव आनी हांव आनी तूं एक. पोरण्या सल्ल्यांत देव एक, मनशां एक. मनशांनी देवा कडेन वचून मागचें, देवा थंय तांणी काले म्हणचें तें जाय हें जाय म्हणून मागचें. तर जेजू सांगता भारी अर्थ कन्न करेक्ट कन्न समजुया. वयर सिद्धे सांगता पयलीं आमी वचलें जशें तुवें म्हाका संवसाराक जोडलें म्हळ्यार देवान म्हाका संवसार बापा तुवें म्हाका संवसाराक जोडलें पुरो म्हणटा. मागीर म्हणटा जशें बापा ते सोमेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसलें बरें, तेय आमचे जावन एक जावन आसूं. वंडरफूल. ताजे उपरांत ताजे थंय हांव आनी तूं एक जाल्यार दुसरे आनी आमचे म्हणलें व्यत्यास ना. हांवें देव जावंक शकता देवा थंय एक जाल्ल्या वेळार, तुंय देव जावंक शकताय तूं देवा थंय एक जाल्ल्या वेळार. देवा थंय एक जावंक सोम्यान जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाच्यान. बापा विशयन मोग सांगूंक, बाप कोण म्हणून सांगूंक ताणें कितलें भयंकर सांगलें जेजून. आमी क्रिस्मसाच्या दिसा ही उडास दवरूंक जाय. काळो कद आसल्यां कडेन म्हणटा तो हांव जावन आसा उजवाड, सुकोन गेल्ल्यांक म्हणटा हांव जावन आसा वाट, बंद आसलें म्हणटा हांव जावन आसा सुटका, कुड्ड्यांक म्हणटा हांव जावन आसा दिश्ट. ब्युटिफूल. भारी सुंदर विचार. हांगा म्हणटा हे पुरो तुमी विंगड विंगड आसात न्ही, ते सोमेस्त आमचे थंय एक जावं, आमचे थंय एक जावं. जर तर हांव जेजू थंय एक जालो, जेजू बापा थंय एक जालो, तर बाप जेजून सांगलें दैविकपण आसता आसतना जेजूचें दैविकपण मुजेर आनी तुजेर देंवता आसतना आमी त्या एक देवा थंय एक जावन जियेता. आमचो आत्मो
देवाच्या आत्म्यातही एक जाता. केदाळा देवाच्या आत्म्यातही एक जाता विचित्रां घडतात आमच्या जिवितांत. मोगाच्या न्हू जेजू मुखार सरून कितलें बऱ्या तरेन सांगता हांगासर पळया. हांव तुजे थंय एक जावन आसलें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सत्मांच्या भाशेंत ते समेस्त एक जावन आसूं. उरलो लोकी सगळे कितें आसा एक ते जावन दिता. सगळ्या संवसाराचो लोक जेजू क्रिस्तांव खातीर आयिल्लो न्ही, जेजू आयिल्लो सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत सगळ्या संवसाराचो लोक एक जावं. आमी एक म्हळ्यार बाप आनी पूत सर्वेस्वर बाप आनी जेजू एक, आमी एक. तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांगाचें बारीक डिपर मिनींग हांवें सांगलें. जर तर एक आत्मो मुसो आनी तुजो आत्मो जेजू थंय एक जाता आसतना जेजू बापा थंय एक जाल्ल्या वरवीं आमी कितें बरें जाता दैवीक तरान एक जाता. आनी कशी सोम्यान जेजूक महिमा आशिल्ली तीच महिमा आमकां मेळटा. पळय कितलें बरें कर सांगता. तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. तूं बापान जेजूक महिमा दिली आनी जेजू पुरा महिमेंत मस्त कामां करूंक लागलो. तीच महिमा म्हाका आनी तुका दिता. केदाळा हांव आनी तूं जेजू थंय एक जाता. बापाची महिमा जेजू थंय आसा, जेजूची महिमा आमचे थंय आसा आनी आमी कितें जाता आमी महिमे बरी जाता. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. पळया जेजू बापा थंय, आमी जेजू थंय आनी आमचो एकवट एक जावं. सगळे आमी एक, सगळे आमी एक संपूर्ण तरान एक जावं. तेवळ तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातालें. सगळ्या संवसाराक आतां कळीत जावंक जाय. मोगाचें न्हू एक क्रिसमस कितें बापा थंय आमकां एक करचें. जेजू तो आमकां सगळ्यांक बापा थंय एक करता, एक बापा थंय एक करता. हें कितलें डीपर आमी कितले आमी भितर येता तितल्यान चड आनी चड आमकां अर्थ भोगता. मोगाचें न्हू त्या देखून जेजू सांजो आमच्या 14 अध्यायांत 12 वाक्यांत 14 अध्यायांत 12 14 वाक्यांत आमी पळयता. तुमी आमी हांवें केल्लेचे की दोट्ट्या रितीन तुमी कामां करतल्यात. कित्याक कित्याक ती महिमा तुमचे थंय आसा. तुमी हांवें केल्लेचे की दोट्ट्या रितीन तुमी अजापां बरीं कामां करूंक शकतल्यात. कित्याक ताची महिमा कशी बापाची महिमा पुता थंय आशिल्ली तीच महिमा हर एकल्या आमचेर दिवंक साध्य आसा. आनी केदाळ ती महिमा जगता सगळे आमकां तस प्रमाणे करूंक जावं. सो एकच एक अवकाश जेजू थंय हांवें थंय एक जावचें. आनी त्या खातीर ह्या क्रिसमसाक म्हत्व. क्रिसमस केवळ जेजून जल्मलो दीस म्हूण आचरण करच्यान खंयच व्हडलो अर्थ व्हडले जायना. मोगाचें न्हू जेजू आयिल्लो खंय 2000 वर्सां पयलें तो आयिल्लो आमी संतोश पावचे, आमी एन्जॉय करया, थंय करया, हें करया, ट्रिप्पां करया, गम्मत करया, जॉली करया. दॅट इज नथींग, दॅट इज नथींग. जर तर त्या जेजूचो अर्थ हांवें थंय समजून घेतलो कितें ताचे संवसाराक आयिल्लो खाल्याक म्हळ्यार ताचे थंय हांवें थंय एक जाय आनी हांवें थंय एक जाता आसचें मात ताजे थंय न्ही बगार ताच्या मुखांत बापा थंय एक जालें जाल्यार आमचें जिवनंत मारपाड जालें, कंप्लीट मारपाड जालें. तेवळ एका रुखाक जेजून सांगलें आसा तुमी म्हजे थंय आशिल्ल्या करीत हांव जावन आसा दाखवल, तुमी जावन आसात फांटे, म्हजे थंय आसनातल्यार तुमकां फळ दिवंक साध्य आसना म्हूण सांगलें. तुमी मस्तपटी आयकलां सांजोच्या शुभ आरतेंत. हांगासर पळया आमी एक जाल्ल्या वेळार ताच्या जिविताचो एक भाग जावन हांव तो एक जावन आसा. आनी केदाळा हांव तो एक जाता त्या देळा हाका ह्या क्रिसमसाक आचरण करच्याक अर्थ जाता ताका असचें मिनींग येता. आतां
त्या एक जावच्या खातीर जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा हांव तुमकां पवित्र आत्म्याक धाडटा. तो आत्मो कशें जेजू थंय आसलो तसो आत्मो आमचे थंय येता, तसो आत्मो आमचे थंय येता आनी आमी दैवीक जावन परिवर्तन जाता. हें जावन आसा मोगाचें न्हू क्रिस्मसाचो व्हडलो गूट हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. आनी हो गूट जाणा जावन हांव आनी तूं केदाळा जेजू थंय एक जावंक पळयता. ह्या मुखांतर बापा थंय एक जाता. निजायकी तो क्रिस्मसाचो दीस आमच्या जिवितांत व्हडलो दीस जावन आसा. केदाळा हांव आनी तूं जेजू थंय एक जाता आनी ह्या मुखांतर बापा थंय एक जाता. तो क्रिस्मसाचो दीस संवसाराच्या आमच्या जिवितांत व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस जावन आसा. ताजे व्हडलो दीस कोण सोयना. त्या देखून उडास दवरया. आमच्या घरा आमी क्रिस्मस ट्री करता आसतना उडास दवरया. आमी शिकोवंक आसा हांव आनी तूं देवा थंय एक जावंक, देवा थंय एक जावंक. दुसरें क्रिस्मस म्हाका तुका संदेश दिता मोगाचें न्हू. क्रिस्मस जावन आसा दिवचें, दिवचें. हांव आनी तूं जाणाव जेजू क्रिस्त आपणाकच सगळेच कन्न लोकांक समर्पिता, सगळ्या संवसाराक आपणाकच दिता आनी समर्पिता. आमी म्हणटा सांता क्लॉज आयलो, सांता क्लॉज राती घेवंक पुरो खंय नातल्यार सडन तो एक दिसता. ताज्या कितें जाल्यार खालें पुरा बरें बरें दिता. खालें तें संकेत जावन आसा, दिवचें संकेत जावन आसा. आमी आमी दिवचें दिवचें दिवचें. क्रिस्मस म्हळ्यार दिवचें संदेश. मनशान अनेकल्याक दिवचें. ते जेजू जल्माल्या वेळार ते राय येतात, ते येतात नेकेत्राक पळोवन जल्माल्या कुडले कितें येतात दिवंक म्हूण येतात. त्या जेजूक दिवंक येतात. तांचें प्रेजेंटेशन गिफ्ट ते जेजूक दिवंक येतात. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत दिवचें संकेत जावन आसा एक क्रिस्मसाचो व्हडलो एक गुठो. बापान आपल्या एकल्या पुताक जेजूक ह्या संवसाराक दिलो, तर जेजू आपणाकच आपली कूड ह्या संवसाराक भले अर्पण तो दिता. तर सांता क्लॉज त्या मुखांतर आमकां संकेत जावन कितें गिफ्ट्स दिता सकाळीं ताका दिवचें संकेत. तर राय येवन जल्मल्ल्या वेळार जेजूक ताका पुरा गिफ्ट्स ताका दिता जाल्यार क्रिस्मस जावन आसा दिवचें फेस्त मोगाचें न्हू. दिवचें आज कितें म्हणलें सवाल, दिवचें कितें म्हणलें सवाल. खंडे जावन आमी केक एकामेका दिता संतोशाचे विशय. आजची वर्त्या रितीर, आजची वर्त्या रितीर जर तर आमी मोग दिन तर कोणाक मोग मेळोंक ना तांकां आमी मोग दिन तर खंयसर आमकां साध्य आसा थंयसर आर्थीक रितीर आमी सही करूंक पावल्यां. तर खंयसर उस्तुरांतल्याक उस्तूर दिलें. तर खंयसर कितें उणेंपण आसा तें उणेंपण आमी तें निवारूंक आमी कितेंपणूय दिलें जाल्यार थंयसर क्रिस्मसाचो व्हडलो आनंद हांव आनी तूं भोगतले. आनंद हांव आनी तूं भोगतले. आनी ह्या मुखांतर त्या क्रिस्मसाक अर्थभरीत जावन आमच्या जिवितांत जिवंक शकतले. हांव तिसरें मोगाचें उडास दवरया. तिसरें उडास दवरया. जेजू देव जावन आसलो ह्या मनशा कुळाक आयलो. जर तर म्हाका एक आमकां जर तर मुयो धाकट्यो एकट्यो कांय चिल्लार बिल्लार मुयो त्या मुयांकाय एक आमकां सेवा दिवंक आसा जाल्यार आमचे पैकी कोण तयार आसा मोगाचें न्हू एक मूय जावंक, एक मूय जावंक. देवाच्या दृश्टीन मनीस मुयाचे की खडे म्हूण येता. मनशाक एटलिस्ट मूय म्हणून दिसता. ते एका नेकेत रावता न्हू सगळी भूंय पळयल्यार कशी दिसता एका पेपरार एका पेनान डॉट घाल्ल्या बरी दिसता. वयल्या नेकेत रावता लक्षिल्ल्या नेकेत रावता पयस पयशिल्ल्या न्ही लक्षिल्ल्या नेकेत रावता न्हू एक भूंय कशी दिसता एका पेपरार एक पेनान टक्क करून डॉट गेल्या तितशी ल्हान दिसता. ताचे की वर्थ्यान त्या ल्हान भुंयत मनीस ताचे की किरकोळ जाल्यार देवा मुखार मनीस कालें म्हणल्यार हांवें तुवें समजा जाय. असल्या एका किरकोळ जिवी खातीर
किरकोळांतले किरकोळ जिवी घेता रे देवस मनुष्य रूप घेवन तो येता मात्र नाही मोगाच्या न्हू हर एक मनुष्या बरेंच करता पोळी स्नान घेवन घेता आसतना थंयसर म्हणटा सांजो म्हणटा नाना जुवां बाप्तीस म्हणटा तुवें बाप्तीस दिवचो न्ही तुंतूर आसणार तुवें म्हाका बाप्तीस दिसय जेजू म्हणटा ना 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 सगळे रिती रिवाजे प्रमाणे वचचे हांव मनीस जाला आनी त्या देखून हांव एक मनीस सामान्य मनीस जावन तुवें कितें दिवंक आसा तो म्हाका बाप्तीस दी पवित्र ताचेर देंवता आनी ताका आरण्याक व्हरून थंयसर तो उपास करता मागणें करता थाळणेक तो बली जाता मनशा बरींच आमकां कश्यो तुका कश्यो म्हाका कश्यो थाळण्यो येतात त्यो चड थाळण्यो ताणें भोगल्यो मोगाच्या न्हू ताणें भरल्यो हांव ह्या विशयान चिंतता आसतना आमी म्हणटा पयलो आदाव तशें आमी बायबलांत वाचलां आनी वो जावन आसा दुसरो आदाव म्हणटा पूण म्हाका भोगलें पयल्या आदावाक भुरगेंपण नातिल्लें पयल्या आदावाक खंयसर आसा भुरगेंपण ते पयल्या आदाव भुरगेंपण ना डायरेक्ट तो व्हडलो जालो बारी जाली खंयच्या इस्काला वचोंक ना शिकोंक ना जेजून जाल्यार कार्पेंटींग काम करून आयलो 30 वर्सां म्हणसर म्हणी डायरेक्ट तो पयल्यान आदाव ताका शिकाप शिकोवंक कांय ना भुरगेपण रडोवंक कांय ना सोलोवंक शिकोवंक ना डायरेक्ट धर्माक ताका मेळ्ळें धर्माक पुरो आराम आमी मात्र हें ल्हान भुरगें जावन रडोवन आवय कडेन रडोवन बापाय कडेन रडोवन थोडे मार खावन थोडे फावटी धर्माक थोडे फावटी सूख नासता थोडे फावटी सूख आसून धर्मा मार खावन वाटचें आमी आदावाक ते गश्ट जातले कोलो बागे वळया ताका धर्मा पटाक्क करून जल्मा येतना ताका दवरलें जालो आनी दिसता देव ताचेर उलोव नासलो काजारी जालें इमिडिएट बारीक तरणाटो बारीक जॉली मनीस आमकां काजार जाल्यार 25 वर्सां वचाचें कश्ट काडून वचाचें हांगा जेजू पळया जेजू तशेंच ल्हान भुरगें जाता भुरगें जावन ताजे बरोबर व्हड जाता 12 वर्साचेर चुकता आनी खंयी आसता पुरो जावन आमचे पर्यंत मनशां बरीं सर कश्ट काडून येता ब्युटिफूल वंडरफूल आनी असलो देव म्हजे आनी तुजे खातीर मनीस हर एका संगतीने 100% मनीस जाता मनशा सैम 100% देवाचे सैम आसा आनी दोनी मिक्स दोनी आसून तो एक ह्या भुंयत तो एक जल्म घेता मोगाच्या न्हू तर आज हांवान तूं ह्या विशयान ध्यान करता आसतना उडास दवरया मोगाच्या न्हू देव आमचे मदें आसा आमकां ताचे ते एक जावंक तो उलो दिता क्रिसमस आमी आचरण करचें जेजू जल्माला म्हणून आचरण करचें तो जेजू हांव मनीस हांगासर आसा म्हणून आचरण करचें एक रीत तर आनी एक रीत हांवें कुमसार जावन बरें कुमसार जावन हांवें बऱ्या भक्तीपणान पळयतात स्वागत कर ताका उर्जीत कर आमचें तें असलें कर आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन हांवें जेजू थंय एक जावचें ती आनी एक रीत पळयत पुस्तक कितलें बरें करना सामातेवाच्या पळयत पुस्तकान पयल्या अध्यायान पळयता 22 वाक्यान आमी पळयता 22 वाक्यांत हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादे मरिफा सरस्वरान म्हणलें तें एक अंक वर्सली गर्भे जातली आनी एक पुताक प्रसूव जातली आनी ताका इम्मॅन्युअल म्हणून आपयतले इम्मॅन म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ देव तूं आमचे सांगाता देव आमचे सांगाता इम्मॅन्युअल आसलो ओ जेजू मुंद वचून आज वचल्या वचपान म्हणटा हांव तुमचे सांगाता मात्र न्ही तुमचे थंय एक जाता तुमचे थंय एक जाता आनी ह्या मुखांत तुमचे थंय एक जावन हांव आचरण करूंक आशेता बापा थंय तुमी एक जावचें तुमी दैवी कथा भोगा जाय तुमी म्हजे बरें अजापां करूंक शका जाय तुमी म्हजे बरें शुभ वार्ता बरगड करे जाय जायतो लोक भिरमोतो तांकां कांय गुत्तू ना भिरमोतो तांकां देवा थंय एक जावचें कशें म्हणलें गुत्तू ना असलें वचून शिकय जाय तुमी असलें वचून शिकय जाय पळयत पुस्तकान आमी वसलें घालें पयलें आज जशें तुवें म्हाका संवसारान धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारान धाडल्यात हांवें तुमकां संवसार म्हाका तुका संवसाराक धाडला कित्याक सांगूंक लोकांक हाळे क्रिसमस आयलें खाल्याक
देव विंगड म्हूण न्ही देवा संगात आमी एक जावंको देवाथंय हांव तुवें एक जावन जियोंको सगळ्यांकी बादशावी परगट करूंको बंद नसल्यांक सुटका दिवंको कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंको आनी हर एका रितेर हांवें तुवें बरें करूंको दिवंको 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 म्हाका आनी तुका स्वामी जेजू आज उलोवणें दिता मोगाच्या न्हू त्या खातीर आज एक घडी भर आमी दोळे दंपनो ह्या घडे देवा लागीं आतां मागया थोडो वेळ आमी ताका आराधन करया आमी सांगया स्वामिया जेजू इफ्टी हांव क्रिसमस आचरण करता आसतना हांव अशें आचरण करतलो गी म्हाका तुजी कृपा जाय तुजे थंय एक जावंको तुजे मुखार तुजे थंय एक जावन बापा थंय एक जावंको आनी तें दैविकतेचें तें टेस्ट तेजें अनुभव म्हाका भोगोवंको आनी ह्या मुखांतर महिमा म्हाका प्रगट जावंको म्हाकाय तुजी महिमा म्हज्या जिवितांत प्रगट जावंको म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यां सांगाता म्हज्या शेजाऱ्यां सांगाता म्हज्या फिरगसगारांक सांगाता म्हज्या देश सांगाता म्हज्या सगळ्या राष्ट्र सांगाता सगळ्या संवसारच्या लोकांक सांगाता तुजे सांगाता एक जावन सर्वेस्परा बापा तुजे थंय एक जावन पवित्रात्म्याद्वारे एक जावनचो तो अनुभव आमकां मेळोंक सोमिया एक क्रिसमस आचरण करच्या बसत ह्या घडी आमी मागया एक थोडो वेळ आतां आमी आराधन करतले हांव हें आराधन प्रारंभ करता मागीर हांगासर मुंदरसून व्हरतलें तुमच्या गिता बुकांत पान संको 123 123 Sergitaun tu sonsari ailoi Saiban Dev teri munis tu salo Raya sorai tundur bolu zalo Bula mache rupu kebun Tu kastoe opun thilo Cintawun dong sonsari ailoi Saiban Dev teri munis tu saloi Raya sorai tundur bol saloi Gula mace rupu kibun tukas tuvevo putilo Jesu kalto salo Jesu videi salo kursacha tya morna porya dekon devan taka ati usu barlo sarnawa prasmurte nautivo Jesu kalto salo Jesu videi salo kursacha tya morna porya dekon devan taka ati usu barlo sarnawa prasmurte nautivo sarnawa prasmurte nautivun kushi veli har ek timi bagwa sai monta chanawa खुशी मिली हर एक तimi bagwa sai monta chanawa परकटी सैमोन हर एक जीवेन देवा बापा चे महिमे जेसू क्रिस्ता सोमी म्हणून सर्ग संसारी आणि पातळी सावून सोम्याची वड Jesu kalto salo Jesu kalto salo Jesu videi salo kursacha tya morna porya
वर्ते नावतीबून खुशी बेली हर एक दिबी भगवासाई म्हणताच्या नावा खुशी बेली हर एक दिबी भगवासाई म्हणताच्या नावा सर्वेश्वरा बापा सुम्या जेजू क्रिस्ताकने पवित्रात्म्यांतली एक देवा तुका आमी आराधन करता ह्या वेळार सुम्या जेजू तुजो मोग अनुभव करूंक तुजे तें एक जावंक आतां आमकां करपा दी सुम्या दैवीक सकत आमचे ते आतां वळी सुम्या जेजू भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार दोळे दंपून ह्या घडये हांगासर आमी बसून आसा उगडा आसा घडयां आमच्या जिवितांत आमी केल्ली हर एक पथकां आमच्या चिंतनांनी केल्ली पथकां सुम्या तूं आतां धुवन काड आमचें मूत तुका आतां समर्पिता सुम्या आमच्या तकलेंत घुंवल्ली हर एक तराची खोटी चिंतना सुम्या तुका आतां समर्पिता सुम्या तुजे थंय म्हाका एक जावंक ह्या घडये संपूर्ण तरान परिवर्तन कर सुम्या तुजी चिंतना म्हजी चिंतना जावं दे सुम्या तुजी चिंतना म्हजी चिंतना जावंक आसचें योग्यता म्हाका तूं फावो कर सुम्या सुम्या म्हजे दोळे तुका समर्पिता सर तरेच्या संवसारीक संगतीचेर दिश्ट दवरनो खंयसर हांव तुजे विरोध आसच्या संगतींनी दिश्ट दवरल्या त्या खातीर बोगसाणें मागता सुम्या आज म्हजे दोळे पवित्र कर सुम्या आमचे हर एकल्याचे दोळे तूं पवित्र कर सुम्या तुवें पळोवचे बरी आमकां पळोवंक ह्या घडये कृपा दी सुम्या ह्या क्रिसमस आचरण करता आसतना तुज्या दिश्टीन आमी पळोवंक आमकां तूं कृपा दी सुम्या ह्या दिश्टीन केल्ली हर एक पथकां तुज्या भोव पवित्र अमलीक रक्तान आतां धुवन नितळ जावं दे सुम्या Jesus, touch, Lord Jesus. Touch everyone, Lord Jesus. Everyone, Lord Jesus, with your precious hand, O Lord. Touch and bless them, O Lord Jesus. Holy fire, let it touch them and heal them, O Lord Jesus. हर एक आमचे विश्व तुका समर्पिता सुम्या आमची जीब केल्ले हर एक पाताक आमकां बक्षीस सुम्या तुजी उतरां आस्तान उलोवंक आमकां कृपा दी सुम्या आमच्या जिबेंतान वळचे हर एक उतार पवित्रात्म्याच्या सक्तेन वळचे बसत आमच्या जिबेंत आसचे हर एक तरेचे मेळेपणो हर एक तरेचे वायट हर एक तरेचे खोटेपणो खुश्टेपणो कितें आसा सुम्या ह्या सगळे तो निवास सुम्या तुझ्या अमोलीक रक्तान ते आतां निवार सुम्या नितळ कर सुम्या हर एक हांगासर आसल्या हर एका व्यक्तीच्यो जिबो सुम्या सुम्या जेजो कोण पळय माध्यमा मुखार पळोवन आसात तांच्यो जिबो तूं आतां ह्या घडये नितळ कर सुम्या सुम्या तुज्या उतरां उलोवंक तुवें गूण केल्ल्या बरी गूण करूंक जीब आमकां उपयोग करूंक दी सुम्या तुवें बापा विशयंत
शिकयल्या बरें शिकोवंक आमची जीभ उपयोग करूंक करपा दी सोमिया सोमिया आनी एकल्याक आशिर्वाद सोंको तुवें ती उपयोग केल्ल्या जिबे बरें आमची जीभ आनी एकल्याक आशिर्वाद करची जीभ जावं दी सोमिया सोमिया ह्या जिबेत हांव सत्य बरेपण करूंक करपा दी सोमिया ब्लेसिंग्स आशिर्वादावर आशिर्वादा जो कोण आमकां भेटता हर एकल्यांगे आशिर्वादीत करून करपा दी सोमिया जेजू तुजे थंय एक जावन तुवें हर एकल्यांगे तुजे कडेन आयिल्ल्यांक आशिर्वादीत केलें सोमिया तस प्रमाणे आमच्या जिबेत हांव आशिर्वादाचो वळवळाशें कर सोमिया आमचे उलयल्ले हर एक उतार पवित्रत्वाच्या सत्येंत भरलेलें जावं दी सोमिया जीसस टच आवर टंग लॉर्ड जीसस 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 हर एक विश्व सोमिया तुका समर्पिता सो क्लोज जीसस समर्पिता म्हणलें So close Jesus samarpita kushin sara opsita Satan smoke tache pate tache taya jieta Sambita. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Unite us with you, Lord Jesus. Unite us, Lord Jesus. Bless them. Bless their generation, Lord Jesus. Bless them, Jesus. सोम्या जिजूक आमचे खान आमचे दोळे आमचे अंतस्कन आमचे मोत आमचे काळीस आमचे हात आमचे पाय आमचे किडनी आमचे श्वासकोश आमचे हर एक लंग्स आनी कितें बरो विश्व आसात आमचे जठर आमचे अनकिटी आमकां कितें बरो आसा आमच्या कुडींत आसता हर एक विश्व आतां ताका समर्पिया सर्वेस्परा सुम्या जिजूक आमी समर्पिया जिजू थंय आमकां एक जावंक आमकां आतां ह्या वेळार करपा लागून दे आमचे कोशर नितळ जावं दे आमचे चिंताप नितळ जावं दे आमचे आत्मो नितळ जावं दे आमचे हर एक बोगणां नितळ जावं दे आमी जेजू थंय एक जावंक जेजू थंय एक जावन हें क्रिसमस आचरण करूंक आमकां सर्वेस्वर देव ह्या कडेन विशेष रितीन करपा लागो ताजे पवित्र रक्तान आमकां हर एकल्यांक ह्या कडेन सर्मी जेजू आमकां नितळ करूं दे आनी आमकां परिशुद्ध करन ताजे थंय एक जावचे भाग आमकां फावो करूं दे हर एका रितीन सोम्या जेजू थंय एक जावन ताजे क्रिसमस हें आचरण करता आसतना खंयले भायले आडंबराचें मात्र न्ही आसतना आत्म्यातान आत्म्याक मागणें म्हणजे आमचें जिवीत सोम्या जेजू तुवें शिकयल्लें बरें आत्म्यातान आत्म्याक आमी मागणें म्हणायचें आमचो आत्मो तुज्या आत्म्या थंय एक जावं दी सोम्या तुजें थंय एक जावन विलीन जावं दी सोम्या आनी ह्या मुखांत सोम्या मुखल्या दिसांनी सोम्या आमी आशिर्वादी जावंक मुखल्या वर्स आमी पांय दवरता आसतना त्या आशिर्वादाचे संपूर्ण तरान आमच्या हर एकल्याचे आशिर्वादाचे वर्स जावंक तूं करपा दी सोम्या सोम्या जेजू ह्या क्रिसमसा मुखांत तुजें थंय एक जाल्ले आमी सोम्या ह्या घडयेंत सोम्या जेजू तुजी जावन जियेत आसतना मुखल्या दिसांनी सोम्या जेजू प्रत्येक तरान सोम्या जेजू नव्या वर्साक आमी पांय दवरता आसतना आमच्या जिवितांत सोम्या हर एक घडी आशिर्वाद दिसो सोम्या हांगासर कोण पुरा लोक आसा सोम्या कोणा पुरा ह्या माध्यमा मुखांत पळोवन आसा सोम्या सगळ्यांगे सोम्या जेजू नव्या वर्साचे सोम्या जेजू आशिर्वादा नवे जिवीत तांकां फावो कर सोम्या कुटुंब आशिर्वाद जावं सोम्या तांचे जॉब तांचे काम कितें आसा आशिर्वाद जावं दे तांचे बिझनेस आशिर्वाद जावं सोम्या तांचे प्रोफेशन आशिर्वाद जावं सोम्या तांचे कितें तांचे पुरा आसा सोम्या हर एक तांचे आशिर्वाद जावं सोम्या हर एक पिडा तांचे गुण जावं दी सोम्या हर एकल्यांची आमची पिडा गुण जावं दी सोम्या हर एकल्यांचे आमचे नेगेटिव्ह कितें आसा सोम्या नकारात्मक आसलें सोम्या सगळें सकारात्मक तरान परिवर्तन जावं दे सगळे आंज पडवे देवदूत आमच्या सायक घेवन दिता आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान संतोष विशेष रितीन सोम्या जेजू तुवें दिल्लें
आमच्यापर्यंत स्थापन जाऊ दे. शांतीचं कुवर जाऊन सुमी अंजीचो आमच्या कुटुंबाने शांती समाधान संतोष स्थापन जाऊ दे. आमच्या देशांत शांती समाधान संतोष स्थापन जाऊ दे. या संसारांत शांती समाधान संतोष स्थापन जाऊ दे. सम्या क्रिसमस आम्ही आचरण करू संसार करत असताना सम्या अंजीचो तुझे शांती हर एक कडे येऊको प्रत्येक तर आमच्या जीवितांत येऊको आमका तो कृपा हो कर म्हणून तुझे लागी ह्या कडे मागून असां सम्या. Uktenker somyao tu muche, Uktenker somyao tu muche, Arga tu kadivum, Maima tu jigavum, Uktenker somyao tu muche, Uktenker somyakan muche. Uktenker somyakan moche, Kalo tuzo aiko kushi tuji somsom, Uktenker somyakan moche. Uktenker somyangole moche, Uktenker somyangole moche. Uswadave podem sobai tuji dekum, Uktenker somyangole moche, Uktenker somya hat moche, Uktenker somya hat moche. Bawa boing buksun sevek tan chalago, Uktenker somyanat moche. Alleluia, 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 alleluia. Let us open our heart to the mighty Lord. As we are going to celebrate the Christmas, may the mighty flow of the Holy Spirit enter our life, making every path straight, every crookedness, every thorns in our lives may be removed, every distraction may be removed. Let us focus on our Savior, Jesus Christ. Lord, we pray that the Emmanuel may come in our heart, that the Emmanuel may bring forth springs of living water in our life. Every word that we are going to utter, may the presence of God be there. May Emmanuel be God's mighty power in our life, through our life, and with our life. Lord Jesus, we pray that your presence may be with us mightily, as it was there in the days of old with the Israelites. May your presence come in our life. Jesus, we specially surrender our heart, that in our hearts may your mighty presence be imprinted. Jesus, as you're coming, your birthday, we are going to celebrate. Let our hearts rejoice. Let our minds be open to hear and to know you more. Lord, help us to grow in your spirit more. Jesus, as we are going to celebrate Christmas, we pray specially for all the persons who are left out, all the individuals who are troubled, all the people who are disturbed due to various circumstances, situations and powers. May the mighty Savior enter in their life. May the mighty grace of God enter in their life. Jesus, through your blood and through your wounds, wash everyone that they may accept you as their Savior. Lord, as we are going to celebrate your birthday, on that day, may each person experience a divine miracle. May each person experience a divine touch from your presence.
Lord, may you be born in their families and redeem them from all their bondages. Lord, we pray, may you be born in their circumstances and redeem them from all their troubles. Lord, we pray that your mighty hand and your presence may come in the lives of all the people. As when you were born, the shepherds experienced you. Jesus, we pray that all the people in and around us may experience your glory through us. Make us a mighty instrument who has seen you, who has known you, and who is going to experience you more deeply. Lord, as we go deeper, may your presence open the doors which were locked. Every door of blessings which was blocked, let it be opened today. Every curse may be broken. Every bondage may be set free. May by your mighty birth, as we are going to celebrate, may your presence enter in our lives once again. May your presence make its home in our life once again. May the mighty power of the Lord, may the Savior's hand enter in our lives, setting us free, opening the miraculous and the mighty testimonies in our lives. Jesus, we surrender our lives and we pray unto you. Harabashala galgala baba baba shiri galgala baba baba Harabashiri galgala bashala galgala bashala galgala galgala bashala galgala galgala Alabashiri galgala bashiri galgala galgala baba baba Harabashiri galgala galgala galgala. To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask is to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, all I ask is to be like Him. I see the mighty presence of Jesus in our midst. Jesus is opening the eyes of individuals today. Every blockages which they are kept away from their blessings, today their eyes will be opened and people will be able to see the blessings which are right in front of them from many years. I see scales falling from the eyes, and the individuals who want to go deeper, the Lord is granting to individuals the blessing to go deeper with the spiritual insight and the knowledge. The Lord is touching individuals right now. The Lord is strengthening individuals. The Lord is telling, in this week, from 25th onwards, after 24th, for 1 week, you will experience my grace. You will experience my power. Some individuals will experience a divine set free. Some individuals will experience a miracle. Some individuals will experience a divine set free in their finances, in their personal life, in their family life. And for the people who are searching for proposals and their jobs, the Lord is telling, the condition is, welcome me in your life. Meditate on my word. Meditate on the scriptures which give reference to my birth, and you will experience a divine miracle and divine grace in your life. To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask is to be like Him, not in a measure, but in its fullness. All I ask is to be like Him.
Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याची आराधना आमी केला. त्याच्या बेसावाक तयार जावन येद्या व्हडा सक्रामेंत म्हणलें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सोस्तानामा करूया. पूर्वील्या त्या रुबाबोतला नव्यो रीती आगर्या. Solvencia ascoltiscia bavartaci Moldivia. Sășimapa tășis puta ulasani stutizam. Podvima ima săsna săsna i castrania hăsita. Tu ca dogancia spiritan samorsămi navartau. Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.